माजोड्ड्या रेल्वे क्रॉसिंगा वेळार रेल्वे पोंदा येवन एकली बायल सोंपली. एक ओस्तोरी ही रेल्वे क्रॉस करताली जेन्ना ट्रेन येवची आसली आनी गेट घातलेली आसली सो ती गेटीच्या पोंदींतल्यान वचोन खंय तरी वचोंक सोदताली तेन्ना अकस्मात ट्रेन आयली आनी ती ट्रेनीची पोंदाक पडली आनी थंयच आगताकूच मेली. डोंगरी जंक्शनार राती आनीक एक एक्सिडंट. मोटारीन वचपी एकल्याक फाटल्यान कारचो धपको. 68 वर्साचो एकलो जखमी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसतना सोंपलो. पाणालेचो एक तरणाटो जो गाडी चलयतालो ताणें जो बातीस एंटनी कुतिनो हो 68 माजोड्ड्याचो दादलो आनी जो मोटरसायकल चलयतालो ताचेर आपली गाडी मोकली आनी ताका व्हरत जखमी केलो. ताच्या पांयाकूय खूब मार लागलेलो आनी आख्खी कुडी ताची घायल जाल्ली. ते उपरांत ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो. थंय ताका मरण आयलें. लोटले मोटारसायकलीच्या सेल्फ एक्सिडंटात मोटारसायकल चलोवपी जखमी जालो. गमन आयलां की नागराज वाडी हो तरणाटो जो बुलेट चलयतालो तो एका सेल्फ एक्सिडेंटान बरोच जखमी जाला. प्रुडंट मिडिया खातीर माजोड्डा सावन साबियो डायस.